फाल्यां हे फटिंगपणाचे लोक ओपिनियन डे सेलिब्रेट करपाक मुखार सरल्या। इतल्या वर्सां हे लोक न्हिदलेले आनी आज जेन्ना ह्या लोकांनी गोंय विकूंक काडला फुडल्या इलेक्शनाची तयारी म्हणून आज हे लोकांक परत फटोवपाक ओपिनियन पोलाचेर आपली मतां जमोवपा खातीर हो दीस हे सेलिब्रेट करूंक सोदता। हेंचो आमी निशेध करता। I want Mr. Parrikar to tell us, are you going to stop coal in Goa or not? Do you want to destroy the people of Goa? You keep on saying that these are politicians, these are people who don't understand things. You don't underestimate us. We don't need your technicality to know the destruction you are causing on our people. And we will stand against you. Do not ever think you will get away with it. म्हळ्यार आमकां गमले की थोडे फटिंगपणाच्या नांवान ताजी लेगसी चोरूंक सोदतात। ह्या फटिंग लोकांनी आमचे गोंयची आयडेंटिटी विकपाक खूब पयशे घेतल्या। मंगळारा जनमत कौला दिसा मुख्यमंत्री पर्रीकार उक्तावण करपाक आशिल्लो ते ओपिनियन पोल स्क्वेअराचे उक्तावण एक्टिविस्ट सोमाराच करून मेकळे जाले। Inauguration, no politician, nobody. All this is with the taxpayers' money, honest taxpayers' money. And this is for we the people. We the people. No politician, no crooks, no dalals. Yes. This is people's inauguration. No vote for Timpon. Ata Rosa Mari inaugurate kotale most senior citizen here. This circle, this road in the name of opinion poll square. रवी म्हणटा काय जाणांक आतांच जनमत कौलाची इतली याद कित्याक जाली। आता फाल्यां ओपिनियन पोल हांव ओपिनियन पोला हांव आवडलो जॅक सिक्युलर आसतना। आतां जॅक सिक्युलराक खूब लोकांची याद येता आनी पूण ते जॅक सिक्युलर जे कडेन तेगेलें कितें करपा ते करिना। एक हितून दिता ते कितें रावंड सर्कला कडेन तें नांव दिता। तो येदो व्हडलो मनीस त्या वेळा ओपिनियन पोल जालो म्हणून आमी गोंयांत उरले। तेजोय सगळो जावंक जाय आशिल्लो पूण करना। आतां हे थोडे लोक शो करता बेश्टे चौक येदे कॉर्नराक कितें हेका दिता कितें म्हणटा तेका रावंड। कोण ते थोडे लोक म्हणजे पॉलिटिकल लोक कितें हय पॉलिटिकल सगळे आतां तुमचे भाशेन कितें करपा जालें आनी तेका ते बांदोडकरांचे आहा थंय तेका एक बांदपा जाय असेंब्ली हय। आनी जाता जाल्यार हांगसरल्या हॉस्पिटलान नांव तेजें दिवपा जाय आनी तो डॉक्टर जॅक सिक्युलर हॉस्पिटल। आमदार मायकल म्हणटा जनमत कौल दीस सरकारान दर वर्सा मनोवंक जाय। जे स्टेट गव्हर्मेंटान फंक्शन करूंक जाय जे लिबरेशन डे फंक्शन जाता आमचे इंडियेचे इंडिपेंडन्स डेयाचे जाता रिपब्लीक डेयाचे जाता गोंयचे लिबरेशन म्हणजे आमी लिबरेट जाले फ्रॉम पोर्चुगीज ते फंक्शन जाता पळय ते ओपिनियन पोला दिसा हे फंक्शन जावपाक जाय बरें व्हडलें स्टेट गव्हर्मेंटान करपाक जाय। आज कित्याक म्हणून तुमकां हांगा येवचें पडलें एक म्हणल्यार हो जो पुतळो आसा हो पुतळो सरकाराक सुद्दां शक्य जावंक ना की हो पुतळो हांगा उबारपाक। कांय वर्सां फाटीं 2007 वर्साक हो पुतळो फॅमिली मुखार येवन कंट्रिब्युशन करून हो पुतळो हांगा उबारलो। तेन्ना हांव CCP नासलो आनी तेन्ना आमी सगळें फॅसिलिटेशन करून हो पुतळो हांगा घातलो। आज दूख दिसता फाल्यां ओपिनियन पोल हे मनयता म्हणून सगळे कडेन गाजता। कितें मनयता तुमी हो पुतळो पळयल्यार ताजी सफाई सुद्दां करपाचें कोणें येवजूंक ना। आज कार्यकर्ते येवन ताका मातसो कुडको लावन आमी हांगा साफ केलो। मतां खातीर कितें मजा गोंयांत चल्ल्या ती पळयात। गोवा फोर्ड जो गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणून आसता तो एक फटपर आनी फटिंगपणाचो पक्ष जाला। कित्याक जो पक्ष महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जावं जी पार्टी म्हणून सध्या सरकारान गोवा फॉरवर्डा बरोबर आसा ती पार्टी ह्या ओपिनियन पोला वेळार आमचें गोंय महाराष्ट्रान घालूंक सोदताले आनी आयज हो विजय म्हणटा की आमकां पुतळो जाय आमकां ओपिनियन पोलाचो रेस्पेद दवरूंक जाय। अरे मागीर तूं त्या सरकारांतल्यान भायर सर मरे ते माणी घालून बसला त्या ढवळीकारा बरोबर तो कुशीक सर आनी मागीर आमी तुका म्हणटा की खरो तू बाबा गोंयकार गोंयपण आनी हें तें म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।